साबार बिगर सरकारी संघटनांनी एकठांय येवन खर विरोध केलो। गोंयचे चर्चीनूय विरोधवाल्यांक आदार दिलो। तरी प्रादेशीक आराखड्यावयल्यान सरकार बागवले ना। सद्याचो आराखडो चालीक लावपाचें सरकारान थारायलां, मात कांय कडेन सूट दिवपाची सुदारणाय दवरल्या। हे खेपे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मंत्रिमंडळा उपरांतची पत्रकार परिशद घेतली ना। ताणें त्या खात्याच्या मंत्र्याक म्हटल्यार शार आनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायाक आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटेक ती घेवपाक लायली। हे बसकेत प्रादेशीक आराखड्याचेर निर्णय घेताना शार आनी नगर नियोजन कायद्यात सुदारणा करपाचें थारायलां। ह्या सुदारणांक विधानसभेत तेंको दिवपाचो काय ना तें आतां विरोधी पक्ष आशिल्ल्या काँग्रेसीन थारावपाचें पडटलें। अबाउट चेंजीस इन द रिजनल प्लॅन आतां अशें आहा की आमी रिजनल प्लॅन 2021 ऑपरेशनलायज केल्लो। तातूंत खूब जाणांची लोकांची कंप्लेंट अशी येता की आमची जमीन 2001 सेटलमेंटान आहली, 2021 आमची ऑर्चर्ड जाली। सो आतां कितें करता तूं? आतां एकूच रिजनल प्लॅन आमी एप्लिकेबल केला। सो असल्या लोकांक न्याय दिवपाक जर पासून आमी गेले जाल्यार आमकां न्याय दिवंक मेळना, बिकॉज एज पर द न्यू रिजनल प्लॅन क्लियरली दीस इनजस्टीस हॅज टू बी अलाउड। सो अशे इश्यूज खूब येतात। इश्यूज ऑफ विड्थ ऑफ रोड आयिल्ले आहा, हाजे खातीर एट दॅट टायम इवन द हावज हॅड कन्सेंटेड दॅट वी शूड गो बॅक टू द सिस्टम ऑफ हॅविंग चेंजीस in the by case to case, but these changes will have to follow section 12 to section 15 which is applicable for regional plan. Like public objections, gazette notification, परते हे जातकर government approval मेळटकर परते public objection and open दवरप, all these procedures will have to be followed. So it will total transparency will be there into what we are doing. This was also agreed to by the house. Subsequently legal opinion came that specific provision in the act needs to be there, which is what we are introducing. Operationalize केलो न्ही, करता तो न्ही, केला आमी। फुडें वता काय फुडें वचना कोण जाणा, ताजो कितें फ्युचरूय आहा तो हांव नकळो, दॅट लेट द हावस डिसायड। हावजान काँग्रेसीचे आमदार डिमांड करताले, कट मोशनां मूव केली, फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट टू ऑपरेशनलायज रिजनल प्लॅन 2021। आतां तेच लोक म्हणटा आमी सपोज घेतला म्हणून तो प्लॅन स्क्रॅप करपाक। सो पळोवया मरे एक्झॅक्टली वॉट हॅपन्स नाव। बांदकाम करपाचे अधिकार जमनीच्या मालकाक दुसरे कडेन दिवपाच्यो तरतुदी कायद्यात करपाचें सरकारान थारायलां। गोंयचो 504 सैम राखून दवरपा खातीर ह्यो 3 तरांच्यो तरतुदी केल्यात अशें विजय सांगता। FAR दुसरे कडेन दिवपाक 3 कन्सेप्ट आमी इंट्रोड्यूस करतात। एक, सरकार प्रायम एरियांनी सरकाराचो जर कितें प्रोजेक्ट येवंक जाय जो लोकांक जाय तो येवपाक आमी FAR खंयच एडजस्ट करून त्या प्रोजेक्टानूच बिल्डरा कडेन बांदून घेवप, पूण सरकारी प्रोजेक्टाकूच एप्लिकेबल आनी कित्याकूच न्ही। TDR म्हळ्यार कितें? TDR म्हळ्यार जमिनी जर तूं आतां रोड वायडनिंगाक वता, रोड वायडनिंगाक तूं जमीन तुजी म्हाका दिता, खंयच्या कंडिशनाचेर दिता की आपली इतली जमीन आपूण तुका सरकाराक दिता, इन एडिशन आपल्याक हाजे वयरूच FAR मेळची उरिल्ल्या जमनीचेर, तें दिवपाकूय प्रोविजन जाय, दॅट इज कॉल्ड TDR। तिसरें अशें आहा की ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट्स फॉर पॉस्टेरिटी। पॉस्टेरिटी म्हळ्यार गोंय 5वें उरचें, हें आमचो हावेस आहा। हें 5वें उरपा खातीर कितें करचें पडलें? प्रायवेट फॉरेस्ट राखचें पडलें, शेतां राखचीं पडलीं, खाजान जमनी राखच्यो पडल्यो। ह्यो राखून दवरुपाक वो आदलीं घरां दवरचीं पडलीं, हीं राखून दवरुपाक तुका इन्सेंटीव जाय कितें तरी। सो हीं राखून दवरुपाक हांगा ताजो डेव्हलपमेंटल रायट जो आहा तो नलिफाय करून तो आनी खंय दिवपाक दिवप, तो कन्सेप्ट तें डेफिनिशन आमी इंट्रोड्यूस करतात। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी।